दीप्तीज टेस्टी टेस्ट ह्या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया मशरूम शागोती। मशरूमाची शागोती करपाक लागून हे मशरूम बरी धुवन घेतलेली आसा 200 ग्रॅम। तेंचे आता असे 4 कुडके करून घेता। तुमचे मशरूमाची साइज जशी आसा त्याच्या प्रमाणे कुडके करून घेयात। असे 4 कुडके करून घेता। आता वाटण करपाक लागून सोय भाजून घेता। 2 चमचे सुमार तेल घालून घेता। भितर लसूण आणि हे 1 इंच आले घालून घेता आणि हे बरे भाजून घेऊया। आता भितर 1 मोठो कांदो घालून घेता, उबो चिरलेलो। तो आता भाजून घेऊया। कांदो आमचो तळसून जाल्लेलो आसा। आता ही अर्ध्या नाल्लाची सोय घालून घेता, मीडियम साइज नाल्लाचे अर्धे वळे, आणि हे बरे असे भाजून घेऊया कांद्या बरोबर। सोय आमची बरी भाजून जाल्लेली आसा। आता गॅस बंद करया आणि हे न्हिवपाक दिवया। सोय आमची निवळलेली आसा। आता ती मिक्सरान घालून घेऊया। आता भितर 2 चमचे गरम मसालो घालून घेऊया। घरा केल्लो गरम मसालो, गोवन गरम मसालो, आणि पाव चमचो हळद घालून घेता। आता इथून उदक घालून घेता आणि मिक्सर लावून घेता बारीक करून। काल हांवें गॅसार दवरल्या। भितर 2 चमचे तेल घालून घेता। भितर आता 1 मोठो कांदो चिरलेलो, बारीक चिरलेलो घालता। कांदो आता तळसून घेऊया सारको। कांदो आमचो तळसून जाल्लेलो आसा। आता बारीक चिरलेलो 1 टोमाट भितर घालता आणि मीठ घालता, आणि हो टोमॅटो मोव पडासर सॉफ्ट जायसर टोमॅटो तळसून घेऊया। टोमॅटो आमचो बरो मोव पडलेलो आसा, सॉफ्ट जाल्लेलो आसा। आता भितर मशरूम घालता बारीक चिरलेले, आणि हे धापून 4-5 मिनटां शिजपाक दिवया स्लो गॅसीचेर। मशरूम आमची शिजलेली आसा। आमी अजिबात उदक घालूंक नासले, पण मशरूमाक उदक सुटले पळयात, आणि सायजीनूय मशरूम बारीक जाले। आता भितर वाटलेली मिरसांग घालया। भितर उदक घालता। तुमकां जाय तितले उदक घालात आणि कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करात। आता हेका खतखतो येवपाक दिवया। बरो खतखतो येयल्लो आसा। आता भितर हिरवी कोथंबीर घालता, ढवळून घेऊया। आता भितर थोडे मीठ घालता। आमी थोडे मीठ पयलीं घातलेले, सो टेस्ट पळोवन मीठ ऍड करात। आमची आता मशरूम शागोती रेडी आसा, सर्व करया। अशी ही मशरूम शागोती खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।